तेजपालाच्या लैंगिक अत्याचाराचे केशीन क्रायम ब्रांच आता हॉलिवूड ॲक्टर रॉबर्ट डिनेरोची जबानी घेवंक सोदता। थिंक फेस्टान तेजपालान हे कथीत कर्म केल्ले। ते फेस्टान डिनेरो वांटेकार जाल्लो। पीडित चली ताचे बरोबर आसताली। क्रायम ब्रांचीन डिनेरोक प्रस्न धाडल्यात, मात तो जबानी दिवंक फाटीं फुडें जाता। ताका ती मिडियांतल्यान जाहीर जाल्ली नाका। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण चड करून हेच म्हयन्यांत तेजपाला आड आरोपपत्र घालतले। तेजपाला कडच्यान जप्त केल्ले इलेक्ट्रॉनिक गजालींचो फक्त फॉरेन्सिक रिपोर्ट येवपाचो उरला। तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपालाच्या लैंगिक अत्याचाराची केस हाय प्रोफायल जायत चल्ल्या। आता ह्या केशीकडेन गोयचे पुलीस हॉलिवूड स्टाराचो संबंध जोडटात। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण हे केसीत क्रायम ब्रांचीन केल्ल्या प्रश्नांक जापो दिवंक हॉलिवूड स्टार रॉबर्ट डिनेरो फाटीं फुडें जाता। आपणे क्रायम ब्रांचीक दिल्ली जबानी मिडियाकडेन पावन जाहीर जाल्ली ताका नाका। ताची जबानी जाहीर जावपाची शक्यताय न्हयकारू नजो अशें पुलिसांनी ताका पयलींच स्पश्ट केलां। कारण साक्षीदार पुलिसांक दिता ती जबानी कायद्यान आरोपीच्या वकिलाकूय दिवची पडटा। तरुण तेजपालाचे केसीत क्रायम ब्रांच कसलीच रिस्क घेवंक तयार नात। चौकशेत बोते उन्नय म्हूण सगळे वटेन आनी सगळे गजालीची चौकशी करतात। ताका लागून पुलिसांनी हॉलिवूड स्टार रॉबर्ट डिनेरोक कांय प्रश्न धाडल्यात। तेहलकान घेतिल्ल्या थिंक फेस्टांत तेजपालान हे कथीत कर्म केल्ले। ह्या फेस्टांत रॉबर्ट डिनेरो वांटेकार जाल्लो। रॉबर्ट डिनेरोक आदार करपाची जबाबदारी हे पीडित चलयेचेर आशिल्ली। थिंक फेस्टांत आसतना ते चलये बरोबर उलयतना ते टेन्शनान दिसताले काय कितें असो प्रश्न क्रायम ब्रांचीन डिनेरोक केला। थिंक फेस्टांत ते चली केन्ना केन्ना कितें कितें करताले ताची माहिती पुलिसांनी डिनेरो कडच्यान मागल्या। ती माहिती क्रायम ब्रांच उपरांत चलयेन आनी आरोपीन दिल्ल्या जबानी कडेन तपासून पळयतले। हे केशीत रॉबर्ट डिनेरो धाडिल्ल्या प्रश्नांक जापो दितलो म्हणपाची आस्त क्रायम ब्रांचीच्या पुलिसांक दिसता। मात रॉबर्टान तशें स्पश्ट संकेत अजून दिल्ले नात। इतले मजगती लैंगिक अत्याचार केसीत हो म्हयनो सोंपता म्हणल्यार पुलीस आरोपपत्र घालपाची शक्यताय आसा। तेजपाला कडल्यान जप्त केल्ल्या गॅजेटांच्या फॉरेन्सिक रिपोर्टाची पुलीस वाट पळयतात। घडणुके उपरांत तेजपालान वापरिल्लो मोबायल, लॅपटॉप सारकिल्ल्यो वस्तू पुलिसांनी जप्त केल्ल्यो। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। भंडारी समाज आता नोकऱ्यांनी प्रमोशनाकूय आरक्षण मागता। इतलेच न्ही, मेडिकल, इंजिनियरिंगा सारकेले वेवसायीक कोर्सांनी समाजाक आरक्षण जाय। गोमंतक भंडारी समाजाचे क्षतिपूर्ती निमतान आयतारा फोंड्या महामेळावो जालो। मेळाव्यान हे थाराव घेतले। सरकारान हालींच ओबीसींक शिक्षण आनी नोकऱ्यांनी 27% आरक्षण जाहीर केला। भंडारी समाजान आयतारा फोंड्यात समाजाचे शक्ती प्रदर्शन केले। समाजाचो हजारांनी लोक एकठांय आयिल्लो। मेळाव्याक राज्यपाला सयत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आनी हेर फुडारी आयिल्ले। भंडारी समाजाचे नोंदणीक 100 वर्सां जाल्ल्यान हो मेळावो जालो। मेळाव्यात भंडारी समाजाक 27% आरक्षण जाहीर केले म्हूण मुख्यमंत्री आनी समाज कल्याण मंत्र्याचे उपकार मानले। सरकारान 4 दीस फाटींच ओबीसींक शिक्षण आनी नोकऱ्यांनी 27% आरक्षण जाहीर केला, मात तितल्यान जाल्ले ना। Gomantak Bhandari Samaj has been actively working to bring about positive changes in the lives of the people belonging to this community and to society as a whole. कल्चर टिकत असताना कितें तरी मनीस सॅक्रिफायस करता आनी त्यामुळे कल्चर असत किंवा धर्माचे राखण असत दोनूय तुमच्या समाजात भरपूर कॉन्ट्रिब्युशन दिल्या, त्याबद्दल तुमचे अभिनंदन करता। अशेंच तुमची प्रगती जावची, अशेंच तुमचे गोयच्या हातून कॉन्ट्रिब्युशन आसचें। भंडारी समाजाक हांगसर राज्यांत ओबीसी मेळ्ळी, केंद्रांतूय ओबीसी मेळ्ळी। जवळ 27% रिजर्वेशन जे आसा ते ऑलरेडी गेल्या आठवड्याक डिक्लेअर जाल्ले आसा। येणाऱ्या एक 10-15 दिवसांत त्याची कार्यवाही सुरू जातली। ही लोकल ओबीसी आणि सेंट्रल ओबीसी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने हे दोन्ही गोष्टी जाल्ल्या आसात आणि तातूंतले थोडासो खारीचो वाटो उचलपाचें काम समाजान आमकां दिलें, त्याबद्दल खरोखर हांव समाजाचो आभारी आसा। 100 वर्स साजरी करता आमी, पूण आमी पळयात आमी खंय पावले। लक्षांत दवरात, तुमी जर शिक्षणा बुडवयतले जाल्यार सोरो पिवपाचें सोडात। आयज रुद्रेश आसा, सगळे ठरयात की आमी सोरो सोडटा म्हण आयच्यान, जाल्यार तुमी भुरग्यांक शिकोवप वयतले। कित्याक तुमचें जें उत्पन्न येता तें भुरग्यांक पावना, तुमी ते भायल्या वर खर्च करता। तुमचे जे आसा तकली ते विचार वाडपाचे तो सोरो खावन वयता, त्यामुळे किडनी लिव्हर जावन मरतात। आम्ही ज्या धर्मात जन्म घेतला त्या धर्मात विविध जाती आसा, विविध ज्ञाती आसा, पण ते सगळे एकठांय येवपाक कारण हे एकूच आसा, आमी भारतीय। आणि तोच मुद्देक मनात दवरून जर आमी काम केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता जे देशात अजून बसून आमकां मेळूं ना ते मेळूं शकता, हे आज आमी दाखोवन दिल्लें आसा।
विवेक प्रभू प्रुडंटा खातीर. करसवाडो कोलवाळे हायवे कुशीकच्या 12 स्क्रॅपयार्डांचेर सोमारा जेसीबी फिरयली. पालिका आनी महामार्ग अधिकाऱ्यांनी हायवे सावन 15 मीटर मेरेन आशिल्ली बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्डां काडल्यात. पुलिसांक घेवन ही कारवाय केली. हायवे कुशीक आशिल्ले हे स्क्रॅपयार्डाक लायसनां ना. कांय जाणांनी रस्त्याकडेक अतिक्रमण केल्ले म्हूण ती मोडल्यात. हे बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्डाक लागून थंयच्या लोकांक येरादारीक आडखळ आनी चोरयोय उपद्रव जाता. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.